एका गावांत एक मनीस रावतालो. ह्या मनशान एक सुणो आनी एक गाय पोसलेली. सुणो सदांच आपल्या दोनयाक विस्वाशी आसलो. आपल्या दोनयाचें घर तो व्हडा मोगान राखतालो. दुसरे वाटेन गाय आपल्या दोनयाक दुधा खातीर उपकारताली. पूण एके राती त्या घरांत कसलो तरी आवाज येता. गाय न्हिदलेली उठटा आनी पळयता की कोण तरी घरांत भितर सरला. गाय वेगी वेगी सुण्याक जागो करता. सुणो उठटा आनी गायेचेर तापून कितें जालां काय म्हूण विचारता. गाय ताका सांगता, कोण तरी घरांत भितर सरला चोरूंक. सुणो गायेक म्हणटा, मातशें ओगी न्हीद, म्हाका बेजार करिनाका. गाय म्हणटा, आरे पूण तो चोर सगळें चोरून व्हरतलो. सुणो गायेक सांगता, कापाज, चोरून व्हेल्यार व्हरूं. तुजो दोनी म्हाका सारको जेवण घालिना, म्हाका सारको लेखिना, तर हांव कित्याक म्हजें काम करूं. तूं ओगी न्हीद. गाय म्हणटा, आसूं रे ती, तूं मातसो भोंक रे. सुणो गायेचेर तापता आनी ओगी न्हिदूंक वेता. पूण गाय आपणाच्या मनान चिंतता की आयज आपूण सुण्याचें काम करतली आनी मोठ्यान बोबाड मारता. चोर पळ काडटा. घराचो दोनी भायर येता आनी पळयता की गाय बेश्टीच बोब मारता आनी बेजार जावन गायेक बरोच मार घालता. शिकोण, केन्ना केन्नाय आमी पयलीं आमचें पळोवंक जाय, दुसऱ्याच्या कामांत धांवकूल घालूंक जायना. Sometimes you need to mind your own business.